सारखे जाम पडले गाडी भायर काडटलो जाल्यार आमकां पयशे नासले 3,000 मिटर सद्या तरी आमकां मोटवा जाय आमी कितें ओपन मार्केट करून आमकां सवाय मेळटा काय कितें तुमी आतां तुमचे कडेन सगळें आमचे तारू सद्या बुडटा सर कांयच ना तुमकां सांगपाची गरज ना सगळी कडेन पॅन्डेमिकान टॅक्सी गव्हर्मेंटान सारको आमी यूजन कोस्टल बेल्टान सारको डेड जालो 20,000 आमकां सद्या इन्शुरन्स भरतो जाल्यार 30,000 आसता सद्या पयले जाय इन्शुरन्स हे ते सगळे कडेन 40-50,000 भायर काडटले बॅटरी डावन जाल्ले काबार जाल्ले 2 वर्सां गाडी हांवें म्हाजें पर्सनल सांगचें हांवें गाडी भायर काडूंक ना 1.5 वर आसताले सर म्हणजे पयशे खातीर आनी बिजनसूय ना पयशे आनी बिजनसूय ना तुमी हेजें मातशें सोल्युशन काडचें जाता इतलें बेगीन जाता हें करून कित्याक आमचें तारू उडोवन दिवं नाका सर तुमी कित्याक आमी सगळे गोंयकार आहा लोकल भुरगे सगळे आनी इवन आमच्या भुरग्यांक सुद्दां हितून हेका धाडूंक ना खंय गव्हर्मेंट नोकरी सोदून धाडूंक ना बिजनस कर कितें तरी टॅक्सी चलय कितें तरी कर सेल्फ एम्प्लॉयड लेकीन आमी गव्हर्मेंटाचेर बर्डन दिना तशें गव्हर्मेंटाक मागीर कितें रिलॅक्सेशन दिवन हेजेर तुमी आमकां कितें तरी एक सोल्युशन जाता इतलें बेगीन काडात आमकां तुमचे वरसून खूब आता लास्ट लोक आनी कांय मिनटां सांगता कांय हरकत ना कोणाचेरूच अन्याय करपाचो ना पयल्यान पयलीं सांगता हो विशय खूब दीस जालो तुमकांय खबर आसा की कोर्टाच्या डिस्प्युटा खातीरूच हो विशय जाल्लो आहा डायरेक्ट सरकारान हांव करूंक ना तर तुमकां एक गजाल निश्चित सांगता चवथीच्या पयलीं हाजेर वन ऑफ द बेस्ट सोल्युशन जें कितें आसा तुमकां विश्वासान घेवन आमकां जाय तेंच फक्त म्हणूंक ना हांवें तुमकां विश्वासान घेवन जाता तितके बेगीन आमी सोल्युशन काडटा आयदर तो मिटर आनी बाकीचो सगळो विशय ती कंटिन्युअसली कोर्टांतल्या मॅटराचेर हांव उलोवप म्हजें सुरू आसा एजी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेच्या कडेन जाता तितके बेगीन म्हटल्यार हांवें तुका म्हटलं चवथी पयलीं तेच्या पयलीं सोल्युशन येतलें नक्कीच सर ओके परमीट कॅन्सल करता म्हणटा तें लेटर ना ती लेटरां जी येयल्या पयलीं ती हांवें सांगलां ताका होल्ड कर म्हणून टायम बीन आनी थोडा तें कॅन्सल जावचें आमकां पयलीं धाडलेलें ऑलरेडी ना ती होल्ड कर म्हणून सांगलां हांवें ती कॅन्सल जावचें ओके गाडी चलोवंक मेळटली साहेब आमकां बरें फोटो सर एक मिनट सर येस आणि सर आमच्या करता फक्त चवथी पयलीं जातलें ओके ना 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 चलो बरें बरें आता तुम्ही सेवा मेमोरंडम दिला एक्झॅक्ट तेजेर कितें आहले पॉयंट्स एक्झॅक्ट पॉयंट म्हणल्यार आमचे जे ह्या टॅक्सी इश्यू आहा मिटराचो सर फाटीर टॅक्सी बेज म्हाजें नांव रोहिदास नायक एक टॅक्सी ड्रायव्हर ते आमचे जे मिटर आतां आमकां बसोवंक घाल्या तो हाय रेटीन आहा आमचे कडेन आनीक 2 ऑप्शन्स आहा कमी रेटीन सुद्दां गव्हर्मेंटान ओपन मार्केट करून आमकां ते दिवचें कितें जाल्यार आमी सुद्दां रेडी आहा जर गव्हर्मेंट आमकां नात न्हू मिटर बसयत म्हणटा जाल्यार लास्ट हेका कितें दुसरें एप बेस्ड टॅक्सी आतां स्क्रॅप करूंकच जायी इट्स अ कंपल्सन आमकां एप बेस्ड टॅक्सी सस्टेनूच नाका खंयच्याच वटेन आतां हांगासर येता अजून सुद्दां आतां आमचो धंदो बंद पडला तरी एप बेस्ड टॅक्सी येता आमचे कडल्यान फुडल्यान धंदो व्हरता आमी कितें करपाचें आमी हांगा वरां 1.5 वरां गाडयो अजून भायर काडूंक ना गाडयो भायर काडटले जाल्यार सद्या आतां आमकां 50,000 रुपया जाय इन्शुरन्साक लागीं 20-30,000 रुपया जाय बॅटरी जायी टायर जाय सगळे कोठ्याले टायर ते वरां गाडी बंद दवरून आतां भायर काडटले आतां फाल्यां जर चवथ येयली सिजन स्टार्ट जाता गव्हर्मेंट म्हणटा त्या हिसपान जाल्यार आमकां गाडी भायर काडपाक जायना आनी वयल्यान गव्हर्मेंटान 11,000 तो मिटर घाल आमचे कडेन शक्य ना तें 11,000 मिटर घालपाक ते आतां कितें होल्ड करून दवरला आतां सर सांगता न्हू CM सरान आतां सांगलां आमकां की आमी तो होल्ड करून दवरला आमी आपूण तेजेर चवथी पयलीं कितें तरी डिसिजन दिता पूण ते नोटीसी कोणाक येयल्या तुमकां हय नोटीसी आमकां लागीं 3-4 हजार गाडयांक नोटीस येयल्या म्हाका सुद्दां येयल्या पर्सनली सगळ्यांकूच येयल्या 01, 02 सगळ्यांक कॅन्सल केला म्हटलां तेणी आनी आमकां सांगलें विदीन 15 days आमकां हाडून दी म्हणून सो आमी दिवंक ना आमी सरेंडर करचें ना आमी सरेंडर परमीट करता कशें करतले आमी हजारांनी लोन काडून लाखांनी लोन काडून गाडयो घेतल्या बरें परमीट घेताना आमकां बँके कडसून लेटर दिवचें पडटा मागीर हॉटेलाचें लेटर दिवचें पडटा गव्हर्मेंटाक की बाबा तूं गाडी खंय चलयतलो आमी अमक्या हॉटेलाक चल्लो खंयच्या तरी हॉटेलाचें एक लेटर हाडटा आनी दिता तेजें दिता गव्हर्मेंटान तिंका सगळ्यांक हें केलां की बाबा ना तुमच्यो गाडयो आसा तुमी हें करा आमी तुमकां बिजनस दिवचें ना म्हणून तशें ना न्हू गव्हर्मेंटान हें आजून कांयच सांगना गव्हर्मेंट वन वे डिसिजन दिता आमकां सद्या एट प्रेजेंट कितें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आमकां आयकूंकच तयार ना अजुनूय
ऑन द रावंड टेबल आमी सांगलें बसाय आनी उलोवया मागीर कितें तें पण आतां तुमकां सीएमान सांगलें की हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडटा म्हणून सीएमान सांगलां आतां आमकां ह्या चवथी पयलीं आमकां सोल्युशन दिता म्हणून आमी आतां ताका प्लस हें करून आमी आयकून सद्या वयर रावतले नाल्यार आमचें फुडलें जें कितें एज्युकेशन आहा फुडलें कितें करपाचें खंयच्या रस्त्यान चलपाचें तें मागीर आमी डिसायड करतले कित्याक सीएमान जर आमकां हें करिना आन्सर कांय दिना रिस्पॉन्स हें पॉझिटीव जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तें मागीर आमी फुडें हें करतले फुडल्या हेका योगेश तुमची कोर्टान केस चालू आसा ते आम्ही भिटराबद्दल रीट पिटिशन फायल केल्ल्या काल 30 तारखे हियरिंग जाल्ली सो आतां आर्ग्युमेंटाक 6 तारखेक दिला आनी आमकां न्याय देंवताचेर विश्वास आसा पळया कितें तरी एक नीज गोंयकाराचो बिझनस आहा न्हू तो सेव्ह करपाक आमी खूब खटपट करता आनी तेच गाराणें घालपाक आयज आमी सीएमा कडेन येयल्ले सो सीएमाक जर आमचो जनतेचो कॉल जाय आमकां बहुजन समाजाक सांबाळटले आनी बहुजन समाजाचो कॉल जाय तांकां नाजाल्यार तेणी आयज कितें तरी आमचो सुटकावो करपाचो आनी आमचो हो वेवसाय वाचोवपाचो अशें आमचें असं आमकां तुमकां सांगूंक सोदता केस घातल्याची पळय कितें दॅट्स ऑल पॉलिटिकल स्टंट कळ्ळें तुका तो आतां कितें करूंक सोदता आनी कितें ना तो म्हाकाय खबर ना खंयचो तरी एक पोस्ट व्हायरल जाल्लो ग्रुपाचेर तो काडलो आनी दुसऱ्या फुडल्या ग्रुपार घातले ताका लागून कितें तरी तें जाल्लें मिसअंडरस्टँडींग तेजी आनी तेणी ती म्हाजी कंप्लेन केल्ली बट हांव नको तेजें कशें कितें आहा तें कोणा ताका म्हाका दिसता ह्या मतदारसंघात आमचो सपोर्ट बी नाका अशें कितें पण आसा अशें कितें आसलें त्या पोस्टाचेर म्हाका काय खबर ना पोस्टाचेर कितें आसलें तें खंयचे तरी पोस्टाचेर कितें आसलें तें म्हाकाय काय खबर ना खंयचे तरी हिल कटिंगाचे कितें तरी विशय आसलो तो आनी दॅट इज ऑल व्हायरल पोस्ट तेणी येवन पुलिशेन कंप्लेन केल्या आतां कित्याक लागून केला तो पॉलिटिकल रायवलरी काडूंक सोदता काय आमचो टॅक्सीकाराचो सपोर्ट ताका नाका असो दाखोवंक सोदता जाल्यार दॅट्स तेजें प्रॉब्लम कळ्ळें तुका बट आमी आजुनूय सीएमाच्या उतराक चवथ जायसर रावतले कळ्ळें तुका जर सीएमाक जाय आमी टॅक्सीकारान बीजेपीच्या सायडीक रावले नाल्यार आमी चवथ जायसर सरकाराक आजून चान्स दिता लास्ट चान्स दिता आमचो वेवसाय कसो तरी हो सांबाळून घेवपाचो आनी वेवसाया बद्दल कितें तरी सुटका काडपाचो नीज गोंयकाराचो बिझनस हो आमच्या हातीन दवरपाचो इतकें आमचें म्हणणें आसलें सो ती उपरांत जर सोल्युशन अजूनय सॉल्व जायना ती जाल्यार उपरांत सॉल्व जायना नाल्यार स्टंट बीजेपी अगेन्स्ट स्टंट टोटल आमी प्लॅटफॉर्म घेतले आख्खे फ्रॉम हरमल टू पालोलेम तेरी पासून काणकोण पासून सगळ्याक आमी प्लॅटफॉर्म घेतले बीजेपी अगेन्स्ट बट आमी आयज हांगर आमच्या देवस्थानाच्या आवारान जे पळय सीएमान सांगलां आमकां की चवथ जायसर आमचो कित्याक सुटकावो करता म्हणून त्या हेजेर आमी रावतले चवथ जायसर कित्याक हो एकूच निमाणो बिझनस उरला हो नीज गोंयकाराच्या हातीन हो पारंपारीक वेवसाय उरला हो आमचो पारंपारीक वेवसाय आमच्या हातीन उरोवंक जाय अशें आमचें म्हणणें आहा कित्याक हो एकूच जो बिझनस आहा हो ट्रेडिशनली चलता आनी ही लढाई आहा ती आमची एक्झिस्टन्साची सरकार हे आमचें अस्तित्व दवरपाक जर सरकार आमकां हातभार लायता नाल्यार आमी सरकारान आसतले आनी जर सरकार आमकां जर नश्ट करूंक सोदता नाल्यार आमी सरकाराकूय बीजेपी सरकाराक नश्ट करपाक फाटीं फुडें रावचे ना ही आमकां चेतावणी आहा आनी पळय मांद्रेकारान पळय कितें केस बी घातल्या न्हू ते मांद्रेकाराची कितें ते मांद्रेकार पळोवन घेवनी बट हांव फाटीं सरपाक ना देव बरें करूं